नमस्कार येवकार दनपारच्या खबरांत अपर्णा बडीघराचो येवकार। लोकांक काम धंदो करूंक मुद्रा येवजण मेळटा ती मोदीच्या गॅरंटीचेर। देशाची उदरगत चल्ल्या मोदीच्या गॅरंटीचेर। हे फावट गोंयचे दोनूय सीट जिखून दाखयात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो फोंड्या विकसित भारत कार्यावळीन नमो नवमतदाता संमेलनान उलो। मोदी सरकाराच्यो स्किमी मुख्यमंत्र्यान लोकांमुखार मांडल्यो। सगळ्यांची सजेशन मागपा खातीर आयला। तुम्ही सगळ्यांनी म्हणजे परत एकदा मोदी सरकार हाडपा खातीर आमकां गोंयांतल्यान दोनूय खासदार निवडून हाडपाक जाय आणि निश्चितरित्या हे फावटी आमकां फोंड्याकारा कडल्यान जवळपास 80% चड मताची अपेक्षा आसा। फोंड्याकार दितले काय ना? दितले काय ना? मोदीजीच्या गॅरंटीचेर दूधकाराक 1,60,000 रुपया विदाउट इंटरेस्ट लोन दिले। गोंयांत जवळपास 5,000च्या पेक्षा चड बेनिफीट आसा। त्यांच्यानी गॅरंटी दवरूंक ना। मोदीची म्हणजे गॅरंटी कोणाची? गॅरंटी कोणाची? मोदीजीची गॅरंटी। फुलकार आसूनी, नुस्तेकार आसूनी, दूधकार आसूनी, शेतकार आसूनी प्रत्येकाक जे लोन मेळ्ळे ह्या मोदीजीच्या गॅरंटीचेर मेळ्ळे। आणि तीच गॅरंटी आमकां तुका दिता की फुडल्या अजून एक 5 वर्सांनी म्हणजे आमी तशें म्हटलें की फुडल्या 5 वर्सांतल्यो सगळ्यो दिल्ल्यो गॅरंटी फुलफील करपाची गॅरंटी मोदीजीची आसा। पीएम मुद्रा लोन ही त्याच विशयाचेर आशिल्ली की नवीन स्टार्टअप सुरू जावचे। पीएम मुद्रा लोन म्हण किंवा स्टार्टअप लोन, स्टँडअप लोन ही तशीच जाली। ताका कोलॅटरल सिक्युरिटी नाका, बट फॉर द यूथ एंटरप्रिनर्स, नवीन एंटरप्रिनर जो आयटी सेक्टरात कित्याक करता तो। बट आमी ट्रेडिशनल बिझनेस विसरू शकना। पीएमान आता पीएम विश्वकर्माच्या योजनेच्या अंतर्गत ट्रेडिशनल बिझनेस फुलकार आसतलो, नुस्तेकार आसतलो, वड्याकार आसतलो, चप्पलकार आसतलो हांच्या खातीर पीएम विश्वकर्मा योजना काढली। त्या योजनेत 1 लाख रुपयापर्यंतचो लोन विदाउट गॅरंटी विथ द रेट ऑफ 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पीएम विश्वकर्मा दिता। आणि खरोखरच म्हणजे खूप बऱ्या पद्धतीची आणि सुटसुटीत योजना पीएम विश्वकर्मा काढली। बसल्या म्हज्या तकलेंत तेच आयलें की आमी अशा पद्धतीची एखादी जर लॉन्च करीत जाल्यार ट्रेडिशनल व्यापाऱ्यांक हाचो खूप मोठो फायदो जावपाक शकता। गोय बीजेपीन वेंचणूक प्रचारा खातीर मुखेली नेमल्यात। उत्तर गोंयान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी आमदार केदार नाईक, जाल्यार दक्षिण गोंयान आमदार दिगंबर कामत आनी उल्हास तुळेकाराक वेंचणूक प्रचाराची जबाबदारी दिल्या। मजगती बीजेपीन जाहीर केल्ल्या उमेदवारांच्या दुसऱ्या लिस्टानूय दक्षिण गोंयचो उमेदवार ना। आता तिसऱ्या लिस्टाकडे लक्ष। नव्या शिक्षणीक वर्सा सावन कांय स्कुलांनी अक्षय पात्राचे मिड डे मील मेळटले। सध्या 5,000 मिड डे मिलाची ऑर्डर सेवा आनी दर्जो पळोवन उपरांत आंकडो वाडयतले। गोंयांतल्या स्कुलांनी मिड डे सप्लाय करपाक एक सेंटर उबारपाक सरकारान तांकां 4 म्हयन्याची मुजत दिल्या। सेंटरान किचन बांदचे पडटले, तशेंच आरोग्य केंद्र FDAच्यो अटी पुराय करच्यो पडटल्यो। गोंयान रेंट कार आनी बायक घेवपी टुरिस्टांक आता अंडरटेकिंग फॉर्म भरचो पडटलो। येरादारीच्या शिस्ती विशीं सगळे नेम अटी मान्य आसल्यारूच गाडी भाड्यान घेवंक मेळटली। SP ट्रॅफिक राहुल गुप्ता उलयलो। अंडरटेकिंगान 10 म्हत्वाचे नेम सांगल्यात। रेंट कार बायकाच्या वाडट्या अपघातांच्या फाटभुंयेर निर्णय। आदी मदीं खंय इन्स्पेक्शनूय करतले। रेंट कार आनी बायक घेवन गोंय भोंवडी करपी टुरिस्टांचो आंकडो दिसान दीस वाडटा। तांचे एक्सिडंटूय वाडटात। गोंयांतले ट्रॅफिक नेम खुटाळ्याक मारून कितलेशेच टुरिस्ट भोंवतात। तांचेर आळाबंदी घालूंक येरादारी खात्यान आतां उपाय काडला। टुरिस्ट गाडयो भाड्यान घेतनाच तांच्या कडच्यान अंडरटेकिंग घेतले। सगळे नेम अटी मान्य असल्यारूच तांकां गाडी दितले। So for this purpose, to instill a greater sense of awareness that what challenge will lie ahead of a user when the user rented vehicle, we are going to make them sign an undertaking at the moment they are getting the rented vehicle from the agency. So we have designed 2 undertakings, one for rented bike and one for rented cabs, and these undertakings contain 10 points, 10 road safety regulations that the user will read and user will fill his personal details on this undertaking and then sign it. So this is the undertaking for rented car and this is the undertaking for rented bike. So based on the specific issues of bike and cab, this undertaking has been drafted. Undertaking, there will be 2 copies of undertaking that the user will have to sign. One will be kept by the user himself
Sprout is stay in Goa and other will be submitted to the rented agency. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. भारतरत्न सर्गेस्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती दर वर्सा राज्य कार्यावळ म्हणून मनोवपाचो निर्णय गोंय सरकारान घेतला. ते विशीं नोटिफिकेशनूय काढले. 14 एप्रिलाक आंबेडकर जयंती. समाज कल्याण खात्याकडे आंबेडकर जयंती खातीर नोडल खाते म्हणून जबाबदारी दिल्या. सुवाळ्याची सगळी तयारी ताणेच करपाची. कळंगुटे कांयकडे भोवल्यार थायलंड कशें दिसता. ब्रह्मेशानंद स्वामी विजयानंद हायस्कुलाचे नवे बिल्डिंग आनी सभाघराच्या उक्तावणाक गेल्ले कडेन मया उलयलो. शाळेच्या अभ्यासक्रमान छत्रपती शिवाजी आनी रामदास स्वामी सारखे महापुरुष ना. पाठ्यक्रमांकान बदल जाय. सिलेबसमध्ये जे शिक्षण जे आहे ते शिकवतो, मला तरी असं वाटतं या सिलेबसचा पुनर्विचार होण्याची आवश्यकता आहे. कारण हे जे शिक्षण आहे हे शिक्षण माझ्या देशातला शिवाजी मला शिकवत नसेल, माझ्या देशातला जर समजा रामदास स्वामी मला शिकवत नसणार आहे, माझ्या देशातला राम मला जर शिकवणार नाही आहे, माझ्या देशातला कृष्ण मला जर शिकवणार नाही आहे, माझ्या देशातलं जे मॉरल्स आहे, माझ्या देशातली जी नीतिमूल्य आहेत, माझ्या देशातलं धन आहे, माझ्या देशातला संस्कार आहे, हे जर माझ्या मुलांना जर या लहान वयामध्ये मिळणार नाही, काय करायचं आहे ते शिक्षण. त्यापेक्षा श्रीपाद भाऊंनी सांगितलेलं उदाहरण एकदम जोरदार उदाहरण होतं. अरे टमाटर पूर्वी घालायची पिशवीत का नारळ पूर्वी आपल्या पिशवीत घालायचा. हे एवढे संस्कार जे आहेत किंवा एवढा विचार जो आहे तो माणसाला जगायला लागतो आणि हा विचार जो आहे या शिक्षणामध्ये असणे अत्यंत आवश्यक आहे. मी काल चुकून कळंगूटला पोचलो. अरे बाप रे भयानक. म्हणजे एका वेगळ्या आमच्या फेस्टिवलसाठी एक जागा बघूया म्हणून गेलो होतो. बघूया तरी कसं असतं ह्यांचा बीच असं म्हणून गेलो होतो. मी चुकून तिकडे अशा लेनमध्ये पोचलो, मला वाटलं मी थायलंडला आलेलो आहे. चुकून पोचलो मी. इतकं भयानक चित्र मी गोव्याचं तिकडे पाहिलं आणि माझं डोकं सुन्न झालं, काळीज धस्स झालं आणि वाटलं की हे काही गोव्याचं खरं चित्र नाही आहे. म्हणून पालकांनो, हे दोन्ही हात जोडून मी तुम्हा सगळ्यांना सांगतो की आम्ही सगळ्यांनी गोव्यामध्ये बरे दिवस परत आणण्यासाठीचा अट्टहास ठेवूया. आज जायते किडनी फेल जावपी दुयेंती सापडटात. हायपरटेन्शनाक लागून दुयेंती वाडटात म्हूण दोतोर रघुराम भट उलयलो. लोकांक दुयेंसा विशीं पुराय म्हायती मेळची म्हूण भौशीक किडनी दीस मनयता. खासा रिपोर्ट. World Kidney Day is celebrated mainly to educate the patients, because most of the patients which we see, they present at a later stage. So important thing is to educate the patient and present them early. So the diabetes, hypertension, these two are the main factors which lead to kidney problem, and please control your diabetes and hypertension. So don't wait till you develop signs and symptoms. There the regular checkup and regular follow-up they take importance. And 8 golden important points which I have mentioned. One is about the exercise, keeping weight under control, fluid intake, diet, sugar pressure control, stop smoking, and identifying the risk factors. These are the important factors, and that we should keep it in mind. मोर्जे कासव सांबाळ वाठारा लागचे पर्यटन खात्याच्या प्लॉटान निमाणे संस्कार नाका. हायकोर्टाची उपजिल्लोधिकारी, मामलेदार, पर्यटन संचालक आणि सचिवाक अर्द. कासव सांबाळ वाठार 67 मिटराचेर आशिल्ल्यान परिणाम जावचो ना म्हूण याचिका. कोर्ट म्हणटा कासव सोशीक हाचो अर्थ तांकां त्रासदायक गजालीक परवानगी मेळटली अशें समजूं नाकात. एलपीजी गॅस सिलिंडराचे होम डिलिव्हरीक मायज पैसे घेवं नाका म्हूण सरकाराचो एलपीजी, एचपीसीएल, बीपीसीएल आणि आयओएल चे डिलराक
एजंटांक अर्द डिलिव्हरीच्या नांवान पयशे घेवपाचे प्रकार गिरायकांचेर वजे कोणूय घेता आसत जाल्यार गिरायकांनी कागाळ करची म्हूण उलो. पूण एक्चुअली डिलिव्हरी घरा कडेन करपाक म्हणजे तो कायदो, इट इज नॉट अ फेवर, हो कायदो तेंचो, आनी ते सगळे तुजे पेमेंटान येता. जेन्ना आमी आतां गॅस 870 जर आमी फारीक करता, 817 जर आमी फारीक करता, तितून ऑलरेडी आमचे डिलिव्हरी चार्ज ऑलरेडी गिरायक पेड करता कंपनीक, सो ताका आनी डिलिव्हरी चार्ज करपाक जायना. पूण आतां ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान 2023 गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान सगळे पेट्रोलियम कंपनी, तेचे चेअरमॅन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हे सगळे कंपनीक तेंच्यांनी बरयल्लें की तुमी खूब कंप्लेनी येयल्या बी, हेजेर तुमी लक्ष घालचें आनी तुमचे सगळे डिलराक ते इन्स्ट्रक्शन दिवचे म्हणून. आतां हें जाले उपरांत मागीर स्टेट गव्हर्मेंटाक बरयल्लें तेंच्यांनी. सो म्हाका तरी दिसता हो जो प्रेस न्यूज जो डिपार्टमेंट ऑफ सिव्हिल सप्लायज एंड कन्झ्युमर अफेर्सान घातलेलो आसा, म्हाका दिसता म्हत्वाचो आसा. कित्याक खुबश्या लोकांच्या मनान डावट आसतालो चार्ज करपाक जाता की जायना म्हणून. सो आतां हे न्यूज येयल्या उपरांत गिरायकाकूय बरें क्लियर स्पश्ट करून समज येतलें तांकां की एक्स्ट्रा चार्ज घेवंक जायना. गव्हर्मेंटान एक नोटिफिकेशन काढला, एक डिस्ट्रीब्युटर जे सिलिंडरचा तांकां एक ऑर्डर दिलेली आहे की तुम्ही डिलिव्हरी सिलिंडर घरा करता आसतना, होम डिलिव्हरी करता आसतना डिलिव्हरी चार्जेसाचे कांयच घेवपाचे ना अशी सध्या गव्हर्मेंटान ऑर्डर दिलेली आहे. मडगांव एजीपीडीएचे होलसेल नुस्त्या मार्केट फातोर्डे सावन तात्पुरते वेर्णा आयडीसीन शिफ्ट केला. जीएसआयडीसीन नवे मार्केट बांदपाक घेतला. काम बेगीन जावंक जाय, लोकांकूय आडखळ नाका म्हूण मार्केट शिफ्ट. थळावे नुस्तेकार मात बेजार. ओपन जातले न्ही, 6 महिन्यांनी फेज 1 ओपन जातली. देन मिनिस्टरा बरोबर आमचे डिस्कशन जाल्यार मिनिस्टर म्हणलें की आज एक फेज ओपन करत आनी वर्सां भितर ती जायत जाल्यार इट विल लूक व्हेरी बॅड म्हणून, बिकॉज वी कॅनॉट डू 2 थिंग्स एट वन टायम. हें ओपन करून तें कंजेशन आसतना दुसरें काम फास्ट जावपाक शकना. सो इफ यू विल हँड ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑल्सो टू अस, वी विल कंप्लीट इट विदीन 6 months. सो दॅट रिमेनिंग पार्ट तो आमी अजून शिफ्ट करूंक शकले ना. लास्ट टायम मिनिस्टर रेजनाल्ड सरा कडेन उलयलो, हांवूय रेजनाल्ड सरा कडेन उलयलो, आयडीसीचो चेअरमॅन, and he has told us there are some sheds which he will see whether they are renting it out or they are empty. Once एक आमकां खंयची शेड मेळ्ळी जाल्यार हे सपोज फिश मार्केट थंय शिफ्ट जालें, सो तुम्ही वेर्ना आयडीसी व्हरपाक सोदता? वेर्ना आयडीसी व्हरपाक सोदता. सो इट इज फॉर अ टेम्पररी पिरियड, एक 6 महिन्या खातीर सपोज इफ वी टेक दॅट, हांगा इमिडिएटली रेडी जातलें. अजून त्यांची अर्दी तशीच उरला, 60% काम झालं. आमकां ते सांगतात 3 महिन्यान जाले, 3 महिने आत्ता मार्केट शिफ्ट करता, आत्ता मार्केट शिफ्ट करता, अजून त्यांची मार्केट जालें ना. आता ते म्हणटा आमकां आनी तुमी खंय वसा, आमकां शिफ्ट करता म्हणटा ते, आनी वेर्ना वसा म्हणटा ते, आनी एज पर चेअरमॅन जीपीडीए. पूण ते सडनली वेर्ना वसा तुमी हे काम आमकां अजून ते आमकां गॅरंटी ना ती की मार्केट जातली केन्ना ती. आतां मोलाची गरज ना. आतां हांगा सायडीन बसता आमी रिक्वेस्ट केल्ले तांकां आनी आमी प्रपोजल घातलेलो की बेश्टे शेड बांदल्यार पुरो म्हणून हे सायडीन, आनी व्हडलें कन्स्ट्रक्शन करपाक गरज ना. एक 2-3 महिन्यात ते काम जाता. आयएसएलान आज एफसी गोवाची बंगळुरू एफसी आड फातोर्ड्या मॅच. 4थे सुवाते वेल्या एफसी गोवाची नॉकआउटान सुवात निश्चित. मात टॉप 2 येवन सेमीफायनलीची सुवात जोडपाक सगळ्या मॅचींनी जैत जायच. ते नजरेन एफसी गोवाक मॅच म्हत्वाची. 5व्या नंबरावेल्या केरलाक नॉकआउट सुवात जोडूंक जैत जाय. Obviously, now after 48 hours later, more calm I am. But my opinion is not about if I finish the game or not. My opinion is that we are losing more than dropping, losing points. When the team, in my opinion, is playing the best football in this moment in the competition. The explanations are always difficult in football because everyone can speak and explain his opinion or their opinion and is correct. Football is one thing that you can say one thing, I can say another thing, and both can be right. There is an expression in Spanish, I don't know if in English I can translate that. Is like sometimes it's like a blanket, no? When you cover your face, your feet are completely out and opposite. Then when the team is creating a lot of chances,
if you score, because it's not about even don't score, because we scored 2 goals in Kerala and 3 the other day. But it's true that in Mumbai and East Bengal we created a lot of chances and we didn't score. But then usually when you are attacking, you have some spaces in defense. That was our main point. ह्यो आशिल्ल्यो दनपारच्यो अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करा. ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार आनी पॉडकास्टार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.